हालींच रवी नायक आमच्या मदीं ना जाले आनी ताजे उपरांत ज्यो गजाली सुरू जाल्यो त्यो राजकारणा विशीं उलयतले जाल्यार बाय इलेक्शना विशीं डिस्कशन सुरू जालें। आतां बाय इलेक्शन जावचेंच पडटलें कारण 6 म्हयने म्हणसर तें सीट खाली दवरपाक मेळटा, 6 म्हयन्या नंतर तो सीट खाली दवरपाक मेळना, 6 म्हयन्या भितर तो सीट भरचो पडटा। आतां बाय इलेक्शन्स घडये आमी जर 6 म्हयने कावंट केले जाल्यार ते जानेवारी फेब्रुवारी म्हणसर जावपाक शकता। पण ताच्या विशयी सद्या गजाली चालू आसा आनी तीच गजाली तुमच्या मुखार हाडपा खातीर आमी हो एडिटर्स वीक हाडटा। एक मत आसा की अनओपोज्ड हाडचो रितेशाक कारण तो वारसदार आसा रवी नायकाचो आनी लोकांनी रवी नायकाक 5 वर्सां खातीर मॅन्डेट दिल्ली। सो बाय इलेक्शन जावचें न्ही आनी जालें जाल्यार सुद्दां तो अनओपोज येवचें। आतां ह्या विचारा कडेन खुबशे जाण एग्री जायना। खुबशे जाण म्हणटा की रितेश कित्याक, बाकीचे कित्याक ना, हाजेर सुरू जाल्लें आसा। तर रितेशाची गजाल चालू आसतना आतां नवीन बातमी येता अशें म्हणटा की कांय जाणांनी हें सुरू केल्लें आसा की रॉयाक दवरचो, रितेश नाजाल्यार रॉय रावचो, दोनां भितरले एकटे कोण रावचो आनी हें मतदान न घडयता अनओपोज तांकां हाडचें। पूण जेन्ना राजकारण येता तेन्ना राजकारणान इमोशन्स कम्स लेटर बट प्रॅक्टिकलिटी कम्स फर्स्ट आनी ताका लागून राजेश वेरेकर आसा काँग्रेसचे वॉज द फर्स्ट पर्सन जाणें अनावन्स केलें की काँग्रेस ह्या फावटी इलेक्शन लडटले आनी ताका सपोर्ट जालो विरिएटो फर्नांडीस ताणें राजेश वेरेकराक तर उमेदवार म्हणून सुद्दां अनावन्स केलो। हांवें सांगलां कितें लास्ट टायम कॅन्डिडेट ते इज पास्ट। आय सेड आवर फ्युचर MLA म्हणून हांवें दॅट इज द कॉन्फिडन्स वी हॅव इन दीस लिडर। सो इट इज फॉर द पार्टी लिडरशीप to discuss and accordingly decide. दिली तिकीट जाल्यार राजेशाबीन दितले सद्या आमचो फ्रंट लिडर म्हणटा तो कोण आसा फोंड्यान तो काँग्रेसीचो। देर इज नो डावट अबाउट इट, देर इज नो एम्बिग्विटी। हांव अशें म्हणचें ना की तोय आसा ना, देर इज नो, आय एम व्हेरी क्लियर। आय ऑलवेज से इफ यू हॅव वॅल्यूज डिसिजन मेकिंग इज व्हेरी फास्ट। म्हज्या हातून आमचो लिडर जो लीड करता थंय इज मिस्टर राजेश वेरेकर। बट लेट द पार्टी लिडरशीप, आमचो प्रेसिडेंट आसा, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा, AICC इंचार्ज आसा आनी अलॉंग वीथ द अदर फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आय एम शुअर दे वील टेक अ डिसिजन। फोंड्या कॅन्डिडेट आसतलो 100%। सो ताच्या उपरांत सद्या फोंडेचें राजकारण खतखत्ता। फोंडेच्या राजकारणांतले कांय प्लेयर्स घेवन आमी हे एनालायसीस तुमच्या मुखार करता। एक रितेश नायक। रितेश नायक हो रवी नायकाचो चलो, हाज्या पयलीं फोंड्या म्युनिसिपालिटीचो चेअरमॅन आशिल्लो, सद्या कावन्सिलरूय आसा आनी ताका लागून रवी नायका बरोबर तो प्रत्येक फावटी दिसतालो। ताका लागून तो लिगसी आनी वारसदार म्हणून पळयत जाल्यार रितेश नायका कडेन वता। भंडारी समाजूय ताच्या फाटल्यान उबो रावतलो अशी अपेक्षा आसा आनी ताका लागून जर तो उबो रावलो जाल्यार तो इजिली इलेक्शन जिखतलो, बाय इलेक्शन जिखतलो अशें सगळ्यांचें म्हणणें आसा। दुसरें रॉय नायक। रॉय नायक हो एक्टीव अशें खुबशे म्हणटा। रितेश आनी रॉयाक जर कंपेर करीत जाल्यार रॉय समाजान चड वावुरता, लोकां मदीं चड भोंवता, यंगस्टरां मदीं ताजी एक्सेप्टन्स चड आसा। सो घडये रितेश ना जाल्यार रॉयाक दवरा म्हणटा आनी बाकीचे पॅरामिटर्स आसा ते सेम उरतले। अनओपोज हाडा म्हणटा कारण आनी भंडारी समाज म्हणटा ताजे फाटल्यान रावतलो। सो ताका लागून रॉय किंवा रितेश हें चल्लां। आतां थर्ड प्लेयर म्हणटा ते डॉक्टर केतन भाटीकार। डॉक्टर केतन भाटीकार हांणी कांयच मताच्या फरकान फाटलें इलेक्शन ते हरले। ताजे उपरांत ताणें आपलें काम चालूच दवरलें। एम आशिल्लें 27 आनी अशें दिसतालें की MGPच्या टिकेटीचेर ते 27चें इलेक्शन लडटले। आतां भाजपा आनी MGP युती जाली जाल्यार फुडें कितें जातलें हाजेरूय सद्या पयलीं प्रश्नचिन्ह आशिल्लें, जें प्रश्नचिन्ह आतां म्हणसर आसा। दुसरी गजाल म्हणजे MGPचे जे अध्यक्ष आसा दीपक ढवळीकर, तांणी जे दिसा रवी नायक एक्सपायर जाले तेच दिसा पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें की रितेशाक चान्स दिवचो बाय इलेक्शनाक आनी ताका लागून अनओपोज ताका हाडचो आनी घडये इलेक्शनूय करचें न्ही। गोंयच्या विधानसभेक आतां फक्त एक वर्स उरलें म्हणपाचें, 1.5 वर्स सुद्दां न्ही। फुडल्या सप्टेंबराच्यान दोलार बडी पडटा, म्हणजे 1 वर्स सुद्दां ना। आज ऑक्टोबरांत आसा आमी आनी एका वर्सा खातीर निवडणूक घेवप मोठ्या पद्दतीन। आनी परत तुका खबर आसा सुभाष शिरोडकार जेन्ना रिजायन जालो न्ही तेन्ना 6 म्हयन्या इलेक्शन घेवपा आशिल्लें, पण ते घेवना। ते 9 काय 10 म्हयन्यांनी घेतले लोकसभेच्या विधानसभे। मागीर हें जावंक शकता। एक तर तसो कितें ठराव घेवन राज्यपाल किंवा
राष्ट्रपती कडेन जावपाक जाय, नाजाल्यार एक ताका जी सहानुभुती आनी तेणें केल्लें कार्य तेच्या घराण्यांतल्यान आनी तेची एक इच्छा आशिल्ली आपलो चलो आमदार जावचो म्हणून प्रयत्न करतालो तो, उलयतालो तो, आनी सहानुभुती ताका भरपूर आसा. सो ह्या क्षणाक हांवें म्हगो पक्षा तर्फे म्हणल्यार ताका बिनविरोध हाडपाचो प्रयत्न आमी करुया. आनी तो हो इशू आहा तो ठाम आसा. हेचो अर्थ असो न्ही की MGचो कॅन्डिडेट फाटीं पडटलो अशें कांय ना. MG ही आसताच फोंड्या, फोंडा तालुक्यांत MG भयंकर स्ट्रॉंग आसा, चारूय मतदारसंघांतूय स्ट्रॉंग आसा. कितें आनी फुडें 27 मागीर युती जातली तेन्ना जागा वांटपा वेळार कितें करपाचें तें ठरोवपाचें. आतां भाटीकार कितें करतले? बाय इलेक्शनाक ते रावतले जाल्यार खंयच्या पक्षाचेर रावतले, इंडिपेंडंट रावतले काय आपला स्वताचो सद्याचो पक्ष आसा ताजे जे ओपिनियन आसा ते मानून घेवन ते हे इलेक्शन स्कीप करतले, हाजेरूय आमकां पळोवपाक मेळटलें. आतां भाटीकाराचे विशीं उलयता आसतना भाटीकार हे समाज कार्यांत खुबूच फुडें सरिल्ले आसा. प्रत्येक पक्षाचो तांचेर सद्या दोळो आसा. जो एक पिकलेलो आंबो म्हणटा पळय, जर आमी फोंड्या पळयलो जाल्यार तो भाटीकार, ताका पिकोवचो पडपाना, ताका फक्त घेवन तुमी काडपाक मेळटा, कारण तो ऑलरेडी इतलो ताणें समाज वावर करून ताची स्वताची वोट बँक तयार केला, स्वताचें फॅन फॉलोईंग तयार केलां आनी ही इज एक्टीव ऑन द फील्ड. दुसरो प्लेयर आसा राजेश वेरेकर. राजेश वेरेकर हो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट. काँग्रेस इज ऑलरेडी ऑन द फील्ड आनी वोट चोरीचेर तेन्ना इव्हेंट केल्लो, ताका लागून वेरेकर कंटिन्युअस आशिल्लो. पक्षाचो आतां म्हणसर दिसता की तांकां सपोर्ट आसा आनी ताका लागून राजेश वेरेकर हो दुसरो प्लेयर जाता. थर्ड एक प्लेयर आसा जो भाजपा वटेन आसा आनी आमी पळयता की तांचें कितें जातलें हाजेर सगळ्यांचो प्रश्नचिन्ह आसा. असो बोवाळ चल्लेलो की 2027 अपूर्व दळवी जो भाजपाचो सद्याचो प्रॉमिनंट लिडर आसा, जो सद्या फोंड्या वावुरता, ताका घडये टिकेट मेळटली आनी तो प्रॉमिनंटली वावुरतालो आनी अशें दिसतालें की घडये ताका टिकेट मेळटली. रवी बरोबरूय ते आशिल्ले. रवीची फाटले इलेक्शनाची कॅम्पेनूय तांणी पळयल्ली. सो ताका लागून अशें दिसतालें की रवीचो वारसदार घडये रितेश काय अपूर्व आसूं शकता अशें दिसतालें. पूण ह्या सगळ्या गजालींक पळयत जाल्यार अपूर्वाक टिकेट मेळोवपा खातीर सद्या स्ट्रगल करचें पडटलें, एटलिस्ट फॉर बाय इलेक्शन्स. अपूर्वाक टिकेट दितले काय ना भाजपा हें पळोवपाचें आसा. ह्या बोवाळान अपूर्व दळवी आपलो स्टँड कितें करतलो? भाजपा वटेन रावतलो काय भाजपाच्या फुडाऱ्यांक वचून सांगतलो की बाबा आपल्याक बाय इलेक्शनाक टिकेट जाय, किंवा अशें सांगतलो की आपूण आतां बाय इलेक्शन लेट इट गो आनी आपूण 27 उबो रावतो रेडी आसा. हेजेरूय सगळ्यांची नदर लागून आसा. सो अपूर्व दळवीचें राजकारण आमी आडनदर करूं शकना, कारण अपूर्व दळवी ऑल्सो हॅज अ गूड फॅन फॉलोईंग. आनी आमी जेन्ना पिकलेलो आंबे म्हणटा तेन्ना आनी तो एक पिकलेलो आंबो आसा तो अपूर्व दळवी. ताजे कडेन स्वताचे वोट बँक आसा, स्वताचे फॅन फॉलोईंग आसा, स्वता फिल्डाचेर आसा आनी फाल्यां इलेक्शन जालें जाल्यार जो कॅन्डिडेट म्हणून जो कन्सिडर करूं शकता तो अपूर्व दळवी आसा. तो एक प्लेयर ह्या गजालीन आसा. चवथो प्लेयर आनी जो आमी इनविजिबल प्लेयर म्हणूं शकता तो आम आदमी पक्षाचो. आतां आम आदमी पक्षान एनावन्स केल्लें आसा की आपूण हें इलेक्शन लडटले. आतां ते कोणाक थंय फील्ड करतले हाजेर सगळ्यांची नदर लागून आसा. आमी पळयलें की आम आदमी पक्षान एनावन्स केला की आपूण एलायन्सान वचचें ना, काँग्रेसी बरोबर आपलें देणें घेणें ना. सो ते फर्स्ट स्टेप ते बाय इलेक्शनाक घालपाची शक्यताय आसा की आपूण काँग्रेसीक कुशीक दवरून आम आदमी पक्ष फोंडेचें बाय इलेक्शन लडटले. तांचे कडेन कॅन्डिडेट कोण आसा आनी कोण तांकां जॉयन जातलो किंवा कोण ते सिलेक्ट करतले हाजेर सद्या म्हणसर त्यांनी आजून कांयच क्लॅरिटी दिवना. आमी विचारल्यार ते सांगता टू वेट अँड वॉच. सो सद्या आमी पळयता जाल्यार एक अपेक्षा आसा की आम आदमी पक्ष कॅन स्प्रिंग अ सरप्रायज, म्हणजे तो आपल्या बॅगांतल्यान जादूगार कसो काडटा तसो कोण तरी असो कॅन्डिडेट काडटलो हू कूड बी अ विनेबल कॅन्डिडेट. नाव दॅट पर्सन, तेजें तोंडूय आमकां खबर ना, रायट नाव इज इनविजिबल फॉर अस. द क्वेश्चन रिमेन्स हू इज दॅट पर्सन. हे आमी व्हिडियो सोंपयता आसतना लेट अस क्लॅरिफाय अगेन की रवी नायक हांचें दुख्ख आमकांय आसा. ते आसपाक जाय आशिल्ले, ते हे टेन्युअर कंप्लीट करपाक जाय आशिल्ले, कारण ते जनसामान्यांचे फुडारी आशिल्ले. जशें आमी हाज्या पयलीं बी व्हिडियो काडिल्ले आसा. तांणी केल्लीं कामां लोक परत परत याद करता. गुंडागर्दी विरुद्ध आसूं किंवा कूळ मुनकार कायदो आसूं किंवा सामान्य लोकांच्यो ज्यो दुखणें आसात ते तांकां समजताले. पण अनफॉर्च्युनेटली ते आमच्या मदीं ना आनी ताका लागून बाय इलेक्शन हें जातलेंच. सो ह्या बाय इलेक्शनाक कोण
खंयच्या पक्षाचेर आनी कसो उबो रावतलो हें आमकां पळोवचें पडटलें. तुमी पळयत रावात गोवा न्यूज.